न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण गोंयचो पर्यटन हंगाम सुरवात जाला तरी पर्यटन खात्याक शेक वांटपा खातीर उशीर जाला. आतां न्यायालयान मान्यताय दिल्ल्यान गोंयच्या मुखेलमंत्र्यान तशेंच पर्यटन खात्याच्या मंत्र्यान पर्यटन खात्याक शेकांचें वांटप बेगीनाच करचें म्हूण आदेश दिवचो अशें दोगांयकय सांगलां, अशें मायकल लोबोन बुधवारा पत्रकारांक सांगलें. खूब जाण ऑपरेटर्स वेगवेगळे आपूण ओन सेल्फ एम्प्लॉयड जाल्ले आसले आनी खंय तरी ते ऑर्डरीचेर फाटीं उरलेले. आमी आतां रिक्वेस्ट केला चीफ मिनिस्टराक आनी ट्युरिजम मिनिस्टराक आयच्या कॅबिनेटीन की ही एक्सपेडायट करची म्हणून पॉलिसी जी डेट्स दिल्या पळय त्यो ते 10 क्लियर डेज लागता ताका, सो ती एक्सपेडायट करची म्हणून आनी बेगींतले बेगीन जी डेट फुडें आहा पळय ती हाडची म्हणून इतलें आमी सांगलां. बिकॉज ऑलरेडी द चार्टर्स हॅव लँडेड. जे चार्टर गोंयान येयल्ले आहा तांकां डेक बेड बिचार ना न्हिदपाक, सो दे हॅव टू स्लीप ऑन द ग्रावंड. सो आमी रिक्वेस्ट केला हें जर तर बेगीन करीत जाल्यार एटलीस्ट दे वील गेट अ डेक बेड बाय नेक्स्ट 7-8 days. कितें तरी 22 तारीख कितें डेट आहा हे आहा लॉट्स. सो दॅट वॉज शेड्युल्ड सो फार बिकॉज ऑफ द हायकोर्ट पेंडींग डिसिजन. सो हायकोर्टान डिसिजन दिलें की यू कॅन कंटिन्यू वीथ द शेक पॉलिसी. सो वी हॅव सेड दॅट यू कॅन प्रिपोन इट. सो रिक्वेस्ट केला आमी डिपार्टमेंटाक, CMानूय सांगलां आपूण उलयता म्हणून. So hopefully it will be done in the interest of the local people who are depending on these shacks and deck beds.